सुरुवातीक आमी गीत घेवया 826 पेज नंबर 30 826 सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सरया दोनया देवा वाखाणुया आनंद आमचो ताका सोंवया तारोणाक तूं पडप दोनया जिवितांतूं सोडूं दोनया आमकां भुरग्यांक वाडटा गोय तुज्या राजान व्हरून पावय तारोणाक तूं पडप दोनया जिवितांतूं सोडूं दोनया आमकां भुरग्यांक वाडटा गोय तुज्या राजान व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी केरीत भाशेन आयज रेजिना मुंदी हिची परब मनयता. जेन्ना फातिमा सायबिणीची परब आयज मनयता आमच्या गांवांत रेजिना मुंदी आमी वर्साच्या वर्साक वयर मीस करताल्यो तें ह्या वर्साक घडये वयर जावचें ना पूण आमी सगळीं आयच्या दिसाक ही परब मनयता. देवाक दिनवासुया. देवाक दिनवासून हे मीस भेटयता मॅनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ एड सिटी एडवर्टायझींग. तशेंच दुसरें तेसांव एफ्रीन डिकोस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून भेटयता. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. मानुएल पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच 21वो जल्माचो दीस अर्ल इमानुएल गोम्स. केलन तशेंच नादिया डिसूजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. आयज करीत भाशेन देवाक हांवूय दिनवासता. आयज 10 वर्सां भरता म्हजी सर्जरी करून म्हाका दुसरें जिवीत मेळ्ळ्याक हांवूय देवाक दिनवासता सगळ्या देण्या पासत. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमकां सगळ्या वायटांतले निवार म्हण आनी जें कितें वायट चलता ताचेर आमी निशेध मारपाक आनी जैत मेळोवपाक आमकां फावो कर म्हण फातिमा सायबिणीचे मजतीन आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आयज देवाचें उतर आमकां उलो करता आमी दिवपाक जाता तितलें दी. आयज देवान आमकां दिल्लीं जायतीं देणी आसात. देव आमचें सवें उदार आनी देव जे भाशेन आमचें सवें उदार आमी उदार जावपाक आमकां आपयता. तर देवा सवें आमी उदार जावं सृश्टी सवें आमी उदार जावं मनशां सवें आमी उदार जावं आमकां हे आयचे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी उदार जावंक चुकल्या. आमी जायते पावटी हिमटेपणां केल्या. जायते पावटी आमी हात आमचे सोदोड उगडून दिवपाक फाटीं रावल्या. असलें सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सूर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता.
तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोम्या जेजू, बाग्योन मारयेचो आंकवार कुसवो दोयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विचून काडलोय. हेच मारयेच्या गोपान देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून गलास्कियारान बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी संवत जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून संवत केल्यान. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाची झूम तुमचेर घेनाकात. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनौत करूंक दिली तो क्रिस्त जालो तुमकां अनुपेगी. सुनौत करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिकडायता. आखी समृत पालूंक कायदो आसा तुमकां. समृद्धींत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात, तर तुमच्यो आनी क्रिस्ताच्यो संबंद तोडून तुमी कृपे भायर पडल्यात. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण भरवंसो दवरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत आसलेल्यांक तांणी सुनौत केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कोन्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सोगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. परतून म्हणया, तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेलूं. म्हाका दिलेलें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुजेर निवडण्यांचेर हांव पातयेन रावलां. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. तुजी समूत विस्वाशीपणाची सांबाळटलो सदांकाल नितीक काली. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलो. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोश, तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटां, तांचो मोग करतां. तुजे नेम मोलांत गोलीत आसा. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. उद्गार. Soy soresπora. Soy soresπora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत, तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. Sorbespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना
कोण एकल्या फारिजावान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजीव आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजीव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. खुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. इतलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसात तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात, तुमचें सगलें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. रिच्या भाव भयणीनो, आयज 10 वर्सां भरता म्हाका ओपन हार्ट अवेक सर्जरी करीत जाल्यार. फर्स्ट अवेक सर्जरी 10 वर्सां आदीं, आनी ही सर्जरी जाल्या उपरांत आयज 10 वर्सां पासून कसलेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना हांव म्हजें जिवीत जियेतां. आनी हो दीस खेरीत, कित्याक ह्या दिसाक फातिमा सायबिणीची परब आमी मनयता. आनी ज्या दिसाक म्हजी सर्जरी जाल्ली आजून पासून म्हाका उगडास आसा आनी दर वर्साक हांव खेरीत भाशेन उगडास करता. कितलो लोक आख्खें गोंयभर तशेंच गोंयचे भायरूय म्हजे पासत मागतालो ही सर्जरी बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हण. आनी ती सर्जरी बरे भाशेन जाली आनी आजून पासून सगळें देवाचे कृपेन बरें आसा. जैत एके भाशेन ह्या दुयेंसाचेर म्हाका मेळयलें. भाव भयणीनो, हो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो आनी ह्या तेरसाच्या म्हयन्यान आमी जण एकलो खेरीत भाशेन तेरसाच्या मागण्या वरवीं वायटाचेर झुजता, पातकाचेर झुजता. आनी आंकवार मारिया जी आमकां खेरीत भाशेन एक खुणा जाता जैताची, तेरसाच्या मागण्या वरवीं आमच्यान जैत मेळोवंक जाता हें आमकां कळयलां. आमी कितें दिवपाक जाता वा आमी कितें घेता. आयज देवाचें उतर आमच्या मनाचेर उजवाड घालता. आमी जे कायदे पाळटा, आमी ज्यो रिती पाळटा, जरी तर ह्यो रिती फकत रिती पाडपा पासत वो कायदो फकत पाडपा पासत जाल्यार त्या कायद्यांक कसलोच अर्थ ना. पूण दर एका कायद्याक आनी दर एके रितीक एक हेतू आसा, एक इंटेंशन आसा. तें जरी तर मेळोवन घेता जाल्यार हो कायदो, ही रीत आमी खरेंच बरे भाशेन पाळली अशें म्हणूं येता. देखूनच जी जुदेवाची चाल आसली सुनोद करपाची, ती तांची रीत एके भाशेन दाखोवपाक आपूण आख्खोच देवाक भेटयता, सेल्फ सरेंडर. जाल्यार जें कितें हे रितीन आसा तें पावलू मानून घेता. पूण जरी तर जेजूक मानून घेतलो जाल्यार सगल्यांनी पयलीं जुदेव जावंक जाय हें पावलू मानून घेना. कोणूय खंयचोय जावं, खंयच्याय कोणशांतलो जावं, कितेंय सतमानता जावं, जेजूक मानून घेवंक सगल्यांक आपयल्ले आसात. सगल्यांक हें इन्विटेशन, सगल्यांक हें आपोवणें दिल्लें आसा. आनी जो कोणें आपोवणें मानून घेता आनी जेजू सोमी म्हूण आपल्या ओंठांनी उचारता, तांकां भासावणी केल्ली आसा पवित्र पुस्तकांत. तांकां सोडवण फावो जातली. आनी ही सोडवण जी आमकां दिल्ली आसा ती घेवंक आमी मुखार सरता आसतना भाव भयणीनो जायत्यो आडकोडी वाटेर आसात. तातूंतली एक व्हडली आडकोड म्हणल्यार आमची आशा. आनीक दुसरें आमचें गर्व जें आमकां आसा. हे फारिजीव जे आसले तांचे मदें हें गर्व आसलें, आपुणूच व्हडले, आपुणूच सारके. दुसरे जे आसात ते पातकी, आपूण पातकी म्हणून ते फाटीं सरताले, आपणाचें लिपयताले. तशेंच तांची आशा जी आसली आनीक मेळोवन घेवपाची, आनीक ओडून घेवपाची, आपणाकूच घेवपाची, ही आशा आयज आमकां आमचे मदें दिसती पडटा. आमकां सगलें जाय, इल्लेंशें आसल्यार पावना, आनीक 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 जाय आमकां.
आनी हे आनीक मेळोवन घेवचे पासत आमी दुसऱ्याचें निसणटण सृश्टीचें निसणटण आमच्याच कुसेसाचेर आड वचप हें पासून जाल्यार चलता. थोडी पावटी थोडे जाण आपणाची नाडबुद्द वापरून दुसऱ्यांक सगल्यांक आपणाचे वतीन ओडून हाडटात. फोटी सांगून एके भाशेन खोटी आनी सारकी न्हय तसलीं आश्वासनां दितात. जाल्यार जेजू आयज जे भाशेन ह्या फारिजेवांक सांगता, जांगेर जेजू जेवणाक गेल्लो आनी त्या फारिजेवाक जो आपल्या मनानूच चिंततालो, हे सगल्यो भायल्यो ज्यो चाली आसात जेजू पाडिना, हात धुवंक न्हय ताणें. जी चाल आसा जुदेवांची जेवणाक भितर येता आसतना करपाची ती ताणें करूंक ना. असलें चिंतून जेन्ना हो फारिजीव आपणाच भितर गुणगुणटालो, जेजून ताका जबाब दिलो, तुमी सगळें भायल्यान जें दिश्टी पडटा तें करतात, पूण भितरल्यान चोर आनी नागवणे तुमी. खर उतरां जेजूची. जांगेर जेवणाक गेला ताकाच जेजू सांगतात चोर आनी नागवणे तुमी म्हूण. तुमचे भितर हें चोरपण आनी नागवणेपण भरलेलें आसा, जें तुमी एकठांयल्लें आसा आनी सांठून दवरलेलें आसा, ताचे विशीं जेजू उलयता आनी सांगता, हातूंतले भायर सरूंक हात सोड, सोदोड हातान दी आनी पडे आनी तुजें सगळें नितळ जातलें. धर्मदान कर. भाव भयणीनो, आयज आमी कितें दिवपाक तयार आसा काय? आमी दिवपाक तयार आसा म्हणटा ताच्याहून पयलीं आमी कितें घोट धरून आसा? कित्याची आशा आमकां इतली खाला उडयता की आमच्यान बाराबर पासून येवंक जायना? कसली आशा आमकां फाटीं दवरता, कसली भिरांत आमकां दिता? जाल्यार आयज कितें जाय देवाक? आयज भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक जैत जाय. आयज जायत्या जाणांचे ताळे बंद करून दवरलेले आसात. आयज जे आमचे राज चलयतात ते वेगवेगळे कायदे घेवन जे कोण बरे भाशेन उलोवंक सोदतात, सांगूंक सोदतात, तांकां भितर घालतात. आयज खेरीत भाशेन आमी फादर स्टेन हाचोय उगडास करुया. फादर स्टेन आनी ताचे बरोबर आनीक 11 जाण आसात जांकां ताच्याहून पयलीं अरेस्ट केल्ले. आनी ते अरेस्ट करता आसतना जायत्यो नाका जाल्ल्यो आनी चुकीचीं बोगलांटां तांचेर घालून तांकां अरेस्ट केल्यात. कांयच लिगल जस्टिफिकेशन ताचें ना. तर असल्या संबंदान असल्या संदर्भान भाव भयणीनो आमी आयज सायबीण मांयक उलो मारुया. आयज जेन्ना फातिमा सायबिणीची आमी परब मनयता तेन्ना तिचे मजतीन आमी उलो मारुया. ह्या सगळ्या चुकींचेर, वायटाचेर जैत मेळोवंक आमकां मजबूत कर. तुज्या पुता लागीं आमकां ही कृपा मागून घे की हें जैत स्वताचें जावचें पासत आमी जण एकल्यान वावरूंक. थोड्याच जाणांनी न्हय, थोड्याच जाणांनी वावर केलो, धरलो, भितर गायलो, काबार जालें अशें न्हय, पूण सगल्यांनी आमी स्वता पासत उठूंक, सगल्यांनी आमी स्वता पासत झुजूंक आनी सगल्यांनी आमी स्वता पासत आमचे लागीं जें कितें आसा तें दिवंक, ताचें दान करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी हे वरवीं हें जिवीत जें जेजू आमकां दिवंक आयला तें जिवीत आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण आमी मागुया. रिटर्न गीत घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. Irmão, perdoe a soraci, sombra, Jesus te goloni, canche, gora plenas rogo, tare, posugam chaotnya. Korun Jesu boniye amcha kalsachi bet korta Bapa manunge ane tuja manang somor pita Kirmon
ती गोडलोली तांचे कोरा प्रेमाचो गो ताणे पोसून आमच्या ओगण्यात म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आदरलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसाक खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुजे हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारीक फातिमा सायबिणीक आयज आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणांची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्याच वैभवान उचर्गी तुका जय जय, उचर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उचर्गी तुका जय जय, बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. तें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट पोरगोटुया.
सुम्या जेजू आमी हो हुंडो खाता आनी एकाल्सींतले पियेता कितेंय फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमची फातिमा सायबीण तिका आमी वळखता रेजिना मुंदी म्हणून स्वर्गा संवसाराची राणी जाल्यार जैत आमकां तिच्या मागण्या वरवीं फावो जावं आमी ह्या वेळार आमकांच आनी आमची सगळी मागणी आनी सगळें आमचें जें झूज आसा वायटाचेर तें देवाच्या हातान घालुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवं म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेतां. हे हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या
म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका आनी वेंगयतां आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Otmia moja gaionto, ushakare nulasso, mojelito cieta, mozo Deus Jesus. Otmia moja gaionto, ushakare nulasso, mojelito cieta. Mozo Deus de Jesus, o belo mozo amor, e o belo de mozo, ai não Jesus deu caro, a bom mozo cansado, ot minha moja gaioto, o xangai no laço. Mojelito cieta, mozo Deus de Jesus, otmia moja gaioto, ushakare no laço, mojelito cieta, mozo Deus de Jesus. ताणें लानवीक चाकोरणीचेर माये मोगाची दिश्ट घाली देखून पृथ्वीच्यो सर्व संस्था म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तीच आंकवार मारयेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. एक चोत्रायदोची आमच्या गांवांत आमची भयण मारिकिना वाज दाबोलींची ही सोंपून गेल्या 11 तारखेर. आयज सांजे 4 वाजता तिचो इंतेर जातलो. ह्या घोराब्या पासत आमी मागुया आनी तिका सर्गीचें सूख फावो कर म्हणूय मागुया. इंतेराक कोण हांगासर येवचो ना, फकत फामिलीचे वांगडीच आयज इंतेर हांगासर जातलो. आयज सगल्या रेजिना मुंदी हांगासर शिकून गेल्ल्यांक आनी शिकतल्यांक वावर करतल्यांक आमी आयज परबीं दिता आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या शिक्षणाचेर आनी हेर सगल्या वावराचेर आमी मागता. सगल्यांक तुमकां परबीं रेजिना मुंदी हें फेस्त आयज आमी मनयता आसतना. भाव भयणीनो, आयज 12 वाजता खेरीत भाशेन आमी सगल्यांनी जेन्ना घांट वाजतली तेन्ना आमच्या गोंयचे पासत मागणें करचें. आयज 12 वाजता आमच्या गोंयचे पासत खेरीत मागणें आयज जण एकल्यान तुमी तुमच्याच उतरांनी तुमच्याच मनान काळजान तावन करचें की जैत आमकां मेळय म्हूण आमी सगळीं आयज 12 वाजता खेरीत भाशेन एकवटान मागुया. आनी जितल्योय बऱ्यो वस्तू जे वेगवेगळे मनीस करतात तांकां तातूंत जैत दी म्हूण मागुया. ह्या दिसांनी आमी फादर स्टॅन स्वामी हो 83 वर्सांचो यादनीक जाका धरून भितर घातलेलो आसा ताचे पासतूय मागुया. आनी ताचे पासत मागता आसतना आनिकूय ताचे बरोबर 11 जाणांक जांकां दवरलेले हेच भाशेन कांयच लिगल कारण नासतना लिगल जस्टिफिकेशन नासतना तांचेय पासत मागुया. 2018 वर्साक तावन तांकां एरेस्ट केल्ले तेंची नांवांय म्हाका आयज घेवपाक जाय. तांचे पासत आमी मागुया.
Sudha Bharadwaj, human rights lawyer and activist from Chhattisgarh. Varavara Rao, 78-year-old activist, writer and poet from Andhra Pradesh. Anand Teltumbe, 70-year-old Dalit scholar and activist. Arun Ferreira, advocate and human rights activist from Mumbai. Vernon Gonsalves, civil rights activist and former professor at Mumbai University. Sudhir Davale, writer and Mumbai-based Dalit rights activist. Shoma Sen, university professor at Nagpur University. Surendra Gadling, a UAPA expert and lawyer from Nagpur. Mahesh Raut, a young activist on displacement issues from Gadchiroli. Rona Wilson, Delhi-based prisoners' rights activist. Gautam Navlaka, Delhi-based journalist and civil rights activist. Father Stan Swami, हो आतां लेटस्ट जे भाशेन तांकां धरून भितर घातलेले आसा लिगल जस्टिफिकेशन दिवंक ना जाल्यार तांचे सगळें नीत जावं आनीक ज्या जैता पासत वो जें झूज तांणी मांडलेलें आसा वायटाचेर चुकीचेर त्या झुजान तांकां जैत मेळूंक आमी मागुया. खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया सगळीं जीं कोण कोरोना व्हायरस पिडे खाल बरी ना जाल्लीं आसात आनी हेरूय पिडे खाल बरी नात तांचे पासत आमी मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सोर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तुज्या आख्या रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल पिडे कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येवन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ancor Marie Shileya Andar Durpicegeya Mishkolum Kari Mata Fatima Uitam Aik Fatima Cesadiri Satu Amci Sheradiri Sogna sukacini matawamu surtani di sogna sukacini matawamu surtani ai Fatima Cesadiri satu amci sheradiri Sogna sukacini matawamu surtani di sogna sukacini matawamu surtani.
This is a story of the power of will and passion. This is the story of Father Bolmax Pereira. The assistant parish priest of Saviour of World Church in Lodley underwent an open heart surgery in October 2010 and is now back playing football. A strong faith in God and passion for football enabled Bolmax to come out on top. Watch this report. This is Father Bolmax Pereira undergoing an open heart surgery for valve replacement in Bangalore in October 2010. Well, I feel excited about it, and it is interesting that I will be awake during the surgery. Maybe I'll be able to see my own heart. With Father Bolmax's chest sawn open, surgeons can replace a defective heart valve. He's with them all the way. Please open your eyes, Pereira. Can you tell your name? A sheet shields him from the gore, but not the experience. Surgeons stop his heart and his breathing. As a machine takes over his blood circulation, the monitors flatline. Perfectly normal for the surgeons, unsettling at times for Father Bolmax. Don't worry. Normally in an operation there'd be a fair bit of banter between the surgeons, but with the patient wide awake they need to keep the noise down and watch what they say. Wide awake heart surgery isn't just a trial of courage. If you want, you can slowly move to the left and right. Okay, yeah, you can do that. It allows doctors to check for brain damage. Patients can suffer a stroke if particles break off during surgery and reach the brain. Machines can do the job, but they're expensive. This is free. A strong man to have undergone a wide-awake heart surgery, Father Bolmax was back playing his favourite sport on Sunday. Father Bolmax's Goa Diocesan Priests football team beat Holy Spirit Parish 2-1 in an exhibition match. 2 वर्सांनी परतून आमची टिमीक गोवा डायसिजन प्रिस्ट टिमीक आयज हांव परतून खेळ्ळो आनी तितलेच उमेदीन त्याच नेटान खेळ्ळां देखून बरें दिसलें. 2 वर्सां फाटीं जें कितें म्हजे सवें घडलेलें ताचो आयज परतून म्हाका उगडास आयलो जेन्ना ग्रावंडांतल्यान भायर सरलो. ऑपरेशन करपाक सर्जरी करपाक बेंगलोर गेल्लो आनी तेन्ना मातशी भिरांत आसली कित्याक ओपन हार्ट सर्जरी वाल्व काडून दुसरो घालपाक जाय. पूण देवाचेर पात येवन आनी देवाचेरूच विस्वास दवरून मुखार गेल्लो. A reporter from Madgaon, Savio Dias.